शुभदाला फोन आयला ती सांगते असं एक काम करायला आम्ही गाडी घेऊन थोडे बाबू ग्राउंड वरच्या वरच्या त्याला तर बाबू मध्ये गाडी घेऊन वरचे आणि बाबू टाइमपास करूया मस्त झालं तर बाहेर वर दिला बाबू व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि परत जनकी गुड मॉर्निंग घंटी जल्ले 10:20 तो जस्ट उठेलो काले मस्त थकलालो ताजी किती रजेने ना क्लास ना त्यांना आराम से उठे त्यामुळे मैं नींद कंप्लीट जाता आता तो कुछ ना दूध हड़ता अम्मा नींद अम्मा के गोतन 10:30 जाऊचे ॲक्च्युली उसने काल रात्री गोत मस्त जळार असेल काही नकून जळार राहील काय गोता आम्हाला सांगतो कसं मध्यरात्री उठेल ती गुड नाईट पुरा ऑन केला त्यांना जळार असेल कसं तर दूध हळला हंग आता अम्मा उठेल्या अम्मा आज कसं ब्रेकफास्ट हे हांव कसं सांगचे मग कळ ना कसं करायचं असं नाही करायचं पानपळ आहे अच्छा हां त्यावेळी असं बस करतं ऑलरेडी आता वेळ झाला तर आम्हाला डिसाईड केले की आज ती आता फोव करतं असं तर सांग पुरा रेडी कोण दवरला घेणार आहा आज आमचे प्रिय मित्र धन्या घालला अरे वा यमी यमी फो सुपर तो हुनो चहा रेडी गाइस आणि हुनो फो चलो ब्रेकफास्ट रेडी व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि आज असं ट्यूजडे मॉर्निंग तेन्ना तुमकां ब्लॉग करताना हांव विसरता कंटिन्यूली सो आतां जस्ट ब्रेकफास्ट करत बसला बाबू तुमकां वाय ताका ल्हान चाल आसा ल्हान जस्ट जेवला आतां पोहा खावच्या बसल्या आजी मम्मान पोहा बनयला सो आज हांव लेखिलें म्हगेले आवोकाडो मशरूम टोस्ट बनवचे बट मम्मीने ऑलरेडी पोहा बनवून जाल्लेले तुजी म्हळ्यार आता तूं भाई बने सो येस आज आमी पोहा खावया थोड्या वेळान म्हाका क्लिनिकाक येवचें आसा तर गाइस हांव जस्ट आतां क्लिनिकात आयलो म्हळ्यार एक शटर ओपन करून दिवच्या खातीर आतां जस्ट ओपन केलें हांव आईचे दिवस कंपाउंडर जाला गेलो अरे मावशी येणी न्हय मागीर शटर कोण काडटलो हे आमगेलें क्लिनीक पळय चलो ये तिगेल काम करता हांव घर कडेन वता म्हाका क्लास वचचें आसा यार आज फुल टाईट आज ट्यूजडे फुल जस्ट घर कडेन येयलो आनी शुभदा क्लिनिकात घंटी जाल्ले अराउंड 1:15 आनी आम्मा हांगा लंचा प्रिपेर करता सो कसं माझी मसूरी अच्छा आज मसूरी रंदे फॉर अ चेंज दाळी नाही आजी आज पावस होतो भायर रंदे हाड म्हळ्यार ना ते आशिल्ले करचे होय ठीक आहे चलता मागीर पळयता सांजवेळ कसान हाडता आनी एक्चुली आमकां दाळी लायक जाता आमकां ते बेस्ट आमकां ते वायकार म्हणटा न्हू वायकारू त्यांनी बट गांवांत पुरो वायकार म्हणटात वायकार बट आमकां चलता आमकां जावका ते दाळी आमकां दाळी खाय न्ही जाल्यार आमकां जीर ना ते कोत द्यायला न्ही पुरा जाय लायक जायना ते चड मसल लायक जायना कोत द्याल बी करच्या मस्त टायम लागता न्हू होय त्या म्हाका चिके एसिडिटीज प्रॉब्लमच करून ताजे खातीर आमगेल जिवा कशी जाता तशी आमी पळोवका ना हो ना होय ठीक आस ना चलता ना तू वय मेगल म्हण की खा म्हाका होय चलते गाइस आमकां चलता पुरा चलता त्या दाळ आनी शीत केल्यार असं अशी दिसता की पोट भरला तृप्त जाता आमकां तृप्त तशी जेवण अपेल जाला न्हू पूर्ण करून तशी तुगेला ना कितें जेवपाचें होय हांव मागो तसं हांव गांवांत आमी सान आसतना ते पुरो मसला रंदे पुरो कसले मागीर पुरो अशी पुरा थोडे दिवसा मागीर म्हाका एसिडिटी स्टार्ट न्हय ताजे खातीर आमगे ते दाळी आसता पुरा लायक जाता सगळे गशी चड गांवांत पूण आमगेले तशी आशिल्ली न्हू अम्मा देवता फुडें आतां तशें हांगा कोण करता हांव गेल्यार हांव गावका मागीर म्हणून हांव तशें करचें हांवें दाळी तांदूळ ते घेवचें उपकारी करचें पूण भजी बरें करता आतां तूं तेल्लाच केलें जायना म्हणून भजन तितलें करची ना तशी होय आतां हेल्थय पळोवंक ना चिक्के हेल्थ इज वेल्थ कसं 6 रुपये की कसं ना जी मसूरी रंदे चपाती घेता कालवणी घेता मसूर सीजन घाला आम्हाला आणि शीत केला या पळय आमगेले काय आमी मशिंगा सांगाचे मुद्द केला ना ताका लायकोन आमी फण्ण घालता सुपर एक नंबर आणि या पळय लायकोन आमगे सॅलड लायकोन फण्ण घाला कॅरेट आणि हे मसुरीची ती आता प्रिपरेशन करता म्हाका जाय न्ही म्हळ्यार ताकाय पुरा फन्न पुरा घालता आणि हे आमगेले मसाला लायक कोरनो चॉप कोरनो या किसूनो आणि मिरसांग इतलं वे तितल्या किती मिरसांग उडीची
ज्याला दितलं का इथल्या जाऊ का ना तिथली अच्छा हे गेला पावतो होता का इथली ठीकच तिथली ते समज येतात तुका ते अंदाज कळणार ना पळूया ते मिरसांग पळोवन म्हाका कसं टेन्शन येता ठीक आहे सांगा आता मग प्रिपरेशन करतस मसुरीचे चलो जीर घालतस मागीर लायक करून पुरो चॉपिंग केला ना त्या पुरो घाल न्हू मसुरी दाळी घाल न्हू एक नंबर नेक्स्ट हिंगय घालतस हिंगय काढला तिणें गाईस आम्हाला लंच रेडी केला या पळया हुनो दाळी आ हा 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 सुपर या पळया एक नंबर वा हे दाळी फेवरेट सुपर जाला फ्राय करून थंड घालला मुद्दो पुरा रेडी गाईज आईची एक नंबर लंच रेडी चलो आता लंच करूया हांव भाई सरला आता कामा खातीर आज ट्यूजडे फुल एक्टीक शेड्यूल आसा पुरा भायरी आसा जेव्हा घरकड लेट जाताली येताना अरावंड 9:15 जातालें आता पावस ना तर हांव गाडो बग्गी पावता इतलें ट्राफिकय दिसना हांगा हाजी हांव आतां हांगा सांताक्रूज हायवेर पावलो तितकें ट्राफीक नाशिल्लें करून बग्गी आयला तो हांगा पावला आता क्लास घेवचें वता सो आता हांव क्लिनिकातून घरकड आयली म्हाका एक पेशंट आशिल्लें पेशंट केल्लें बाबू न्हिदला आनी मागीर मम्मी पप्पा काडची ते SIR फॉर्माचे खातीर ते वोटिंगाचे पुरो नवें करता न्हू डॉक्युमेंटेशन ताजे खातीर तांणी ते तांकां येता BLO मेळूंक सो तांणी म्हाका म्हणलें की तूं वगी वयली तुवें काम जालें जाल्यार आमकां थंय वचूंका सो ती 2 दुखून 3 बी आमकां भितर मात्र आसता म्हळ्यार ती कोण तांगेले अलॉटेड BLO आसा ती सो तांणी म्हणलें की तूं वगी यो मागीर हांव पयर आयली आनी तांणी चमकले ती त्या BLO मेळचे हाका फॉर्म आनी परत घेवन सबमीट करूंक सो आतां मम्मी काय ताजी मी ती चड कसो न्हय कुकींग करूंक टायम ना आशिल्लें बिकॉज बाबू पळोवचें आशिल्लें हांव ना आशिल्लें तर मागीर ती कसं म्हणलें की हांव पुलाव केला सो आतां जस्ट हांव किचनात ताजे खातीर आयल्या आतां बाबू न्हिदला तर हांव थोडें जेवून घेता म्हणून मम्मीन आजी मशरूम वेजिटेबल मशरूम पुलाव केला मिक्स वेज मशरूम हे घाल्ला वाव लवली मशरूम तो म्हगेलो फेवरेट आसा वेजान तूं म्हाका लायक जावचें म्हळ्यार मशरूमाची हांव मशरूम मस्त खाता सो येस मशरूम पुलाव केला हांव आतां फटाफट जेवता आनी मागीर म्हाका बाबू उठला ताकाय फीड करपाक पडटलें आनी मम्मी डॅडी दोगूय ना ती हांव एकली आसत तर फटाफट जेवून घेता मम्मी तेच म्हणली तूं आयज साकून सगळें जेव तो उठल्यार मागीर तुका जेवणा मेळच ना ताका घरका पडटलें सो हांगा मशरूम पुलाव घेतला आनी ताजे शेजवान चटणी तो फटाफट आतां जेवता हांव तांकां सांताक्रूज आशिल्लो आतां हांव वतस बँड्राक फुल आज मुंबय दर्शन कसं ट्राफिकच गायस हांव त्या सायडा दाखवलो हांगा ह्या सायडा आयलो म्हळ्यार हांगा बँड्रा सायड त्या सांताक्रूज सायड Later that same evening. म्हजो क्लास जाल्ले आज असनो हांव बायक चिक्के दूर लायला म्हळ्यार हें तावळ असनो ऑपोजीट रोडार असनो ट्राफीक आशिल्लें फूल ट्राफीक आशिल्लें तर म्हाका येवचें जाय नाशिल्लें मुखार दाखोवन यू टर्न मारून येवपा आशिल्लें तर ताजे खातीर हांव ते येदरा ते सिग्नल आसना थंयची दवरला भितर एक गल्लीन तूं मागीर तेन्ना हांव चमकून आयलो आतां चमकून थंयची वतस तर तो घरकड वतस घंटी जाल्ले 9 जाल्ले आयची पुरा क्लास आतां आरामसेर घरकड वचा लायक जाल्यार ते तावळो पार्क केला नाजाल्यार हांव आतां ते ट्राफिकान सिरकत आशिल्लो आनी क्लासाक वेळ पावतो आशिल्लो गायज गणपती लागीं आयल्या आनी हांगाच न्हय मुर्तीकरची वर्कशॉप आसा हांव दाखयत पळय हांगा हें पळय हांगा पुरो हें आसना हाजे भितर आसना मूर्ती करता आसा ती हें पळय हांगाय पळय कितल्यो मूर्ती आसा पळय ओहो पळय ते करताच पळय कलरींग करतास तर जस्ट आता घरकड आयला मस्त थकला भायर कसं ट्राफीक आशिल्लें आनी हांगा मात डिनर रेडी करतास हांव चपात करतास हांगा हुनूची चपात रेडी आनी हांगा दाळ तावलची एक नंबर सुपर चलो आज ही चपात आनी दाळी तू जेवली आहे गाईस डिनर रेडी तर आता हांव वचलो शुभदाते वतास ॲक्च्युली जो शुभदाल फोन आयला ती सांगता असं एक काम करूया ना आम्ही गाडी घेऊन थोडे बाबू ग्राउंड मारच्या वच्या करलो तर आता बाबूक आता गाडी घेऊन वच्चे तर ती 5 मिनटात तू येते तर ती आता पिकअप करतो चलो वचा आज बाबू तो टाइमपास करूया मस्त दिवस जाले ताका भायर वर न्ही ना अशींची हांगाची आमगे कॉलनीन तूं राउंड मारतालो आमी चलो बाबू आयलो बाबूनू बाबूनू यारे गंडी में गेला आम्ही खंय आयली ती पपयलो तुका सांजेवळ आजीन कशें सांगिल्लें मम्मा मान पप्पी येतलो आज गाडी घेवन भोंवच्याक बाबूक आमी वच्चा बाबू चलो 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 गाईस आम्ही 2 राउंड मारले 2 राउंड मारतानाची हो न्हिदला हक्क बोंडावच खातीर म्हण आयलो न्हू
ह्या लायक नीट करतो भोवता आमी असं ती बट तुका म्हणलें ना पेडियाट्रिशन पळय म्हणलें एक की चेडू हांकां केन्ना क्रँकी जाल्यार न्हीद येना जाल्यार कारान बोंडाय की फटक्क न्हीद जातात मोशन आणतो त्यांनी आणि बद्धपणान बद्दाची न्हीद आज तेका प्रूफ जालें ते व्हिडिओ करेक्ट म्हणटा होय बद्दाची पण आता प्रॉब्लेम कसं नसा आता काही आम्ही आता दवरतली आणि वरची कशी शकत घरकडे बाहेर आल्यार उठयत आलो आता घरकडे बसून उठायचा आता लायक न्हीद जाला पण बद्दाची मजा येयल्या एक फर्स्ट राउंडान तुझ्यो न्हीद जाला होय म्हाका तरी पण हांव थोडे गाडी दाखयले ऑटो दाखयले बाईक दाखयले तर त्या पुरे पळयले मागीर चलो वचा आता आता हांव मेगेल गाडी पार्क केला मेगेल घरकडे आता शुभ जाते वता असं आम्ही करारूच नाही इली तो निद्दलो हे पळय हांगा तू उठयला पळय जंबई करतेस बसून आता तो पद ऐकून निघतलो काका पद लायक जातलो लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई काळारी हक्क भोवण नाका म्हण वेलेले तो हाण न्हीद काडलाय आणि हांगा निर्दोष कडेन भोंवता असं कसा लॉजिक काढला ठीकच बाबा तू नीद दे ओके तू नीद दे बाय बाबा आवडतं घरकडे बाय तर जस्ट आता घरकडे आयलो मग थोडं एडिटिंग करता सकाळला एडिट करली चला आता व्हिडिओ आम्ही एंड करता तो ऊपर जाने का वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस गुड नाइट